आम्ही आता पळयला हांगासर सगळे बेशिस्तीचे प्रकार चल्ल्या. हांगासर तांकां कोणी ताबो दिनासतना हांगासर इलिगल शेडी बांदल्यो गेल्या आनी हांगाचे हे लोक आसा हांगासर कोण ना आता ते म्हणटा सांजचे 5 बिचांक येतले. पण हांगासर तेंचो जो पळय वेव्हार चल्ला तो पळोवंक गेल्यार हो गैरवेव्हार आसा आणि तांकां ते परमिशन वगैरे हे नासल्या कारणान जे बेकायदेशीर प्रकार हांगा चल्ल्या ते आमी बेगीन बंद करतल्यो आणि ह्या शेडीचो आमी ताबो घेतले. असले बेकायदेशीर प्रकार हांगा फुडें चलोवंक दिवचो ना. हे जे हांगासर गैरवेव्हार चल्लेलो आसा तो ताबडतोब बंद केलो गेलो वयतलो आणि हे आमी फिशरीज डिपार्टमेंटच्या ताब्यान घेतले. खबर ना म्हणटकूच ती म्हणटा की हे सगळे ह्या लोकांनी केलां आणि ते हांगासर गाळे थाटून बसल्या. पण ही एरिया फिशरीजच्या ताब्यान आसल्या कारणान हांगासर ताबो फिशरीजचो येता. म्हणून हांगासर जी कामां चल्ल्या ही बेकायदेशीर चल्ल्या. म्हणून ही हे ताब्यान घेतले आमी आणि मागीर तेच्या फुडें कितें करपाचें तें ठरयता. केन्ना परून घेतले ताब्या? आता बेगीन नोट मूव करून घेतात ताब्यात. आणि नवीन प्रोजेक्ट चालू आसा नवीन जेटीचो तो सादारण ते डायरेक्टर म्हाका प्रमाणे 50 कोटीचो प्रोजेक्ट चालू आसा म्हणटा. तो प्रोजेक्ट ऑनगोईंग प्रोजेक्ट आसा तो चालू आसा. पण हे जे हो ही हांगाची पळय जागा आसा हो भाग इलिगल ह्या लोकांनी डेव्हलप केल्लो आसा आणि हांगा हे जे वेव्हार ते बेकायदेशीर वेव्हार भाडे बी दिला हेंच्यांनी हे भाडे बिडे कांय ना. ह्या प्लेसीचेर तर भाडे बिडे कांय ना. आणि हांगा परप्रांतीय लोक आसा अशें दिसून येता कित्याक गोंयकार कांय कोण हांगा दिसना. हे परप्रांतीय लोक दिसता. म्हणून आमी आमचें सरकार हें प्युअरली गोंयकार पण राखपाचें सरकार आसा. हांगा गोंयकारांक पयलीं प्राधान्य दिलें गेलें वयतलें त्या दृश्टीन आमचे प्रयत्न आसतले आणि हे जे बेशिस्तीचे प्रकार गैरवेव्हाराचे प्रकार चल्ले ते ताबडतोब बंद केले गेले वयतले.